जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपाळ आपल्या जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपाळ आपल्या जेजू आपयता. जुवांवाचें शुभ वर्तमान. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची वळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सोम्या, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका पोर्तिपाल केलो. फिलीप, इतलो वेळ तुमचे सांगाती आसूं आनी अजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? जी कोण म्हाका पळयतात ती म्हज्या बापाक पळयतात. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणो येत? हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा म्हूण तुका भावार्थ ना? जें कितें हांव तुमकां सांगता तें हांव म्हज्यो अस्तोंगी उलयना, पूण म्हजे सोवे आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजेर भावार्थ दवरात. हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा. कर्तुत्वाक लागून तरी भावार्थ दवरात. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, जी कोण म्हजेर भावार्थ दवरतात ती हांव करता ती कर्तुत्वां आपुणूय करतली आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतली, कित्याक हांव बापाशी वेता. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलो आनी अशी पुता सोवे बापाक महिमा मेळटली. तुमकां कितेंय म्हज्या नांवान मागशात जाल्यार हांव तें करतलों. देवाचें उतर हें.